बागेवून जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे मदले चडशे गुरू जावंक फुडें सरूं नाकात, कित्याक तशें आमी अदीक खोर नितीक सांपडूंक शकता म्हूण आमी जाणाव. खरेंच आमी सगळीं जायते पावटी चुकी करता. सप्तान केन्ना चूक करिना तो मनीस सोपून आख्खी आपली कूड ताचें दामोंक जाता. आमकां मानवता तें करूंक एकदां घोडयेच्या तोंडांत लजोन घालें म्हणटोच ताची सगळी कूड आमच्या आदीन करूंक जाता. व्हडी पळयात, केदीय व्हड ती जावं, कितलेय खोर वाऱ्यांक ती लोटोन वचूं, धाकटुले वाऱ्या उदेशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जीबे सवें घडटा. ती एक ल्हानसो सांदो खरो, पूण आपणाच्यान व्हड व्हड वस्तू करूंक जातात म्हूण तिच्यान बडाय दाखोवंक जाता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हड रान लासता तें पळयात. जीबूय उज्या भाशेन. आमच्या सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोटायता आनी नरकांतल्या उज्यान आपुणूच उलपोन आपल्या उज्यान आख्खे सृश्टीचें चक्र उलपायता. सगळे तरेची रानवटी मोनजात, सुकणीं, जिवाणीं आनी मासडी मनशाच्यान दामोंक जाता आनी मनशान दमायल्यान, पूण जीब दमांक खंयचोच मनीस शकना. ती मनशाक थार दिनासलोले वायट, मारेकार विकान भरलोले. तिचे उदेशी देवा बापाक आमी वाकाणटाव आनी तिचेच उदेशी देवा सारक्या रोचलोल्या मनशाक शिरापताव. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतल्यान भायर सरतात. म्हज्या भाव भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. म्हणुया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. भक्तिवंत मनीस आतां नांतूच. मनशाच्या भुरग्यां मदलें विस्वाशीपण उबून गेलें. एकामेकाक फटोवनूच भोंवतात. लोतीक तांचे ओंठ, घातकी तांचे काळीज. सर्वेस्परा पाव आमकां. जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. फोट उलोवपी ओंठ, बोडाय दाखोवपी जीब. सर्वेस्पर कापून उडोवं आमचे बोळ म्हणल्यार आमची जीब. आमचे ओंठ ते आमचेच. कोण तर आमचो धोनी, असली तांची बोडाय. जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्पराची उतरां कीट नाशिल्लीं निर्बेळ उतरां. 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकी. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे पिणकेच्या हातांतली आमकां सदां राखून दवर. जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगूंक सुमार 6 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर गेलो. आनी ताचे मुखार ताणें आपलें रूप बदललें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मदलो
लागीं धोवी आनी करूंक जायना तितलीं हीं पोरीं धोवी फूल जालीं. आनी मोजेजा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, तर 3 तंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेजाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणणें तें तोच नकलो आसलो. ते भिवून कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावली घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवताना मोजेजाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जिवंत जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून ताणें एक आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. सिसांनी जेजू लागीं अशें विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें अशें जबाब दिलो, होय, एलिजा पयलो येवन सगळें थारार घालतलो. तरी आसतना मनशाच्या पुता विशीं ताणें जायतें सोसूंक जाय म्हूण आनी सगळ्यां लागीं ताची बेपरवा करूंक जाय म्हूण कशें बरयलेलें आसा तर? पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिजा आयलो आनी जशें ताचे विशीं बरयलेलें आसलें ताणें ताचे सोरी आपणाक जाय तशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सगल्या आपुरबायेचो बापूय आपल्या एकल्याच पुताची आपुरबाय करतालो जाल्यार आवय सदांच पोतीक सांगताली, चोडूय आपुरबाय आनी मागता तें दिवप सारकें न्हय. वेळा वेळा कितें बरें वा वायट तें तुवें शिकूंक जाय, ना तर माथ्यार पुजतलो वा आमकां ताच्या फाटल्यान धांवयतलो. आनी अशेंच जालें. 21st बर्थडे दाडा लागीं बायक मागली आनी दाडान पोतिनीक ओगी दवरून दुडू कोणा खातीर कमायता म्हणून व्हडली KTM बायक घेवन दिली. तांच्या फुटक्या नशिबांत 2 म्हयन्यां भितर ताका उपयोग जावन थंयसरूच तांचो पूत सोंपलो. देवान आपल्या पुताक संवसाराक आपुरबायेन धाकूळ केला जाल्यार न्हय वायट रस्त्यार, पूण दुसऱ्या खातीर मरूंक राजी करूंक, न्हय त्या बापाय भाशेन. जाणें आपल्याच गोरवान भरून आपल्याचो पुताचो मरणाचो जबाबदार जालो. आज आमच्या कुटुंबाचें रुपांतर जावंक गरजेचें. कुटुंबांत भुरग्यां भाव भयणां लग्न जालोल्या मदें एक मोगाचें आनी देखीचें नातें आसूंक गरजेचें. भुरग्यांक आमी संवसाराक आनी एक दिसा सर्गीच्या सुखाक तयार करूंक वावरूंक जाय. आनी आमकां भाग्योवन जाकोब आपल्या बरोवपान उगडास करता, तर जावं आमी एक आवय बापूय कशीं वो जावं एक अधिकार आसलोली कशीं, आमी आल्तारा मुखार घेतलेली जबाबदारी थीरपणान पाळूंक आनी जेजूचो उपकार जावंक फावो. मागणें, म्हज्या जिविताचे चाली वरवीं हांव दुसऱ्यांक जेजूचो जिवर उपकार जावंक बारी वावुरतली.